नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पायपलायनीच्या कामाचो नेट देंवलो। मंगळारचे उदक आता तिसवाडी पणजे बुधवारा। मंगळारा सांजे मेरेन उदक सोडपाची तयारी। दीस गेलो तरी पायपलायनीचे वेल्डिंगूच आटापना। केरिया खांडेपारच्या पायपलायन दुर्घटनेक कॉन्ट्रॅक्टर MVR जबाबदार। मंत्री म्हणटा चौकशी करता। घडणूक थळार वासपुसेक पावलो सुदीन। मंत्र्यान खंय अजून शिकपाक जाय। मेल्ल्या मनशाच्या नांवान म्युटेशन करपाच्या प्रकरणाक राजकीय रंग। रोहन खंवटे मागता खर कारवाय। मात गुड्डू लसावा करपी फामील म्हणटा जें केलें तें रोहनाच्याच आशिर्वादान। तरुण तेजपालाक 2013च्या बलात्काराच्या केशींत सुप्रीम कोर्टातय ना थाकाय। ट्रायल रद्द जावची ना। 6 म्हयने भितर ट्रायल पुराय करची। ट्रायल कोर्टाक ऑर्डर। कला अकादमी विशीं स्वेच्छा याचिकेचेर चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाची हस्तक्षेप याचिका। हायकोर्टाची हस्तक्षेपाक मान्यताय। केस 9 सप्टेंबराक। मंत्री म्हणटा अकादमी मोडटा म्हणूकूच ना। आणि BPS ऑल गोवा मेजर रँकिंग बॅडमिंटन सर्तीत आशरन, अंजना, ऋषी, अनया वस्ताद। पायपलायनीच्या कामाचो नेट आयतारा रातीं सावन देंवलो। पणजे तिसवाडीक उदक चड करून बुधवारा सकाळीं। सोमाराक गेलो तरी पायपलायनीचे वेल्डिंगूच आटाप नाशिल्लें। मंत्री उदकाची डेडलायन एकसारकी धुकलीत आसा। सूत्र म्हणटा काम चल्लां तें पळयल्यार आनी सगळें सारकें जालें जाल्यार मंगळारा सांजे उदक सोडूंक पावतले। घरांनी पावंक आनीक 12 ते 14 वरां। टँकरूय मेळना जाल्ल्यान पणजे आनी तिसवाडीकारांचें पाशेंस पेड्ड्यार। जो जॉयंट सक्सेसफूल जावना जर एक सायडीच्यानूच जॉयंट केले वता आनी हें पुराय काम आहा तें फाल्यां दनपार मेरेन जातलें अशें तेंचें म्हणणें आसा। कित्याक आयज रातचे ते जॉयंट करतले खंय आनी रातचे लेट नायट हेका कॉन्क्रिटींग जातलें आनी दोनी पायपां जे 900 मिटर्स पायप आहा ताका दोनी सायडीच्यान एल्बो बेंड जॉयंट करून कॉन्क्रीट घालून उपरांत रातचे फूल कॉन्क्रीट घालून सकाळीं फाल्यां दनपार म्हणल्यार तें सुकल्या उपरांत घट जाल्या उपरांत मागीरूच टेस्टींग उदक हें करतलें आनी बुधवारा उदक तांकां पणजे येवपाक सुरू जातलें अशें तेंचें म्हणणें आसा। पळोवया कामाची परिस्थिती कितें खंय पर्यंत पावल्या ती। हो एक पार्ट हांगसर ऑलरेडी तेंच्यांनी जॉयंट मारलेलो आसा आनी हेका दिसता तो बेंड तोय कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हो बेंड करून पायप सकयल देंवयला। सो ऑलरेडी एक सायडीच्यान बेंड तेंचो तयार जाल्लो आसा आनी उरला तो हो फुडलो पोर्शन। ही सगळी लेंथ 30 मिटर सुमार आसा म्हणटा ते आनी 6 मिटराचे एक पायप म्हणजे अशी 5 पायपां ताका यूज जाल्या। आनी ह्या एंडाक हे काम चालू आसा। पयलीं वेल्डिंग जावपा जाय। वेल्डिंगाक टायम लागतलो 1 ते 2 वरां 1 ते 2 म्हणटा रातचे। तेच्या नंतर मागीर शेतो घालप जातलें। आनी मोस्ट प्रॉब्ली केन्ना पर्यंत उदक सोडटा अशें म्हणून कितें हें केलां? फाल्यां सांजचे म्हणल्यार जावपाचें चड करून। आयज 2 पर्यंत हें वेल्डिंग जातलें तेजे उपरांत रातचेच कॉन्क्रिटींग हांगा स्टार्ट जातलें आनी कॉन्क्रीट जाल्या उपरांत हे पायप एकदां फिक्स जाल्या उपरांत ग्रेस आहा हाजेर जे टेस्टींग म्हणल्यार उदक सोडून ते टेस्ट करतले आनी त्या प्रमाणे उदक म्हाका दिसता सुरू करतले ते सोडपाक रिलीज करपाक। इतले मजगती काँग्रेसीन आल्तिनो PWD ऑफिसाचेर मोर्चा वेलो आणि जो हायवेचो स्ट्रेस आसा तो पुराय स्ट्रेच आणि खास करून NBR इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड हेचे कामाचेर तुम्ही स्वतः प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणून तुम्ही स्वतः वचून ही देखरेख करून जे तेचेर एक्शन घेवपाक जाय पेडणे टू काणकोण म्हणल्यार सगळें काम पड तुम्ही हे सगळे तेचेर जतनाय घेतले। जे पॉटहोल्स पडल्या ते चवथीच्या पयलीं मिनिस्टरान सांगला आणि तुम्ही आमकां आश्वासन दिलां की जाता तितले आणि जे डेंजरस आसा ते तुम्ही पुरतले।
ते सांगा. इतले आश्वासन घेवन आयज आमी हांगासून वयता. पूण जर 8 दिसां भितर जर जालें ना जाल्यार आयज आमी बालद्यो खाली घेवन येयल्या, बालद्यो भरून हाडटले. आनी हांगा मागीर कितें जाय तें आमकां दोशी दिवं नाका. आमकां अरेस्ट जाली जावं आमचेर कितें केस घातली, नो प्रॉब्लम. लोकां खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि चेतन गवस. पायपलायन फुटपाक आनी सद्याचे परिस्थितीक हायवे कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. कॉन्ट्रॅक्टर MV रावाक कांय PWD अधिकाऱ्यांनीच माथ्यार बसयला. PWD मंत्री खंय चवकशी करतलो. खांडेपारा 5 दीस जाले पायपलायनीचें काम आटापना तें पळोवन PWDचो आदलो मंत्री सुदीन कामगार इंजिनियरींग स्टाफाची वासपूस करूंक धीर दिवंक सायट विजिटीर पावलो. नवे मंत्र्यान बरेंच शिकपाक जाय म्हूण सुदीन उलयला. हायवेचे काम करतना आदली पायपलायन खंय नवी घालूंक लायिल्ली. कॉन्ट्रॅक्टर MV रावान कांयच केलें ना म्हूण बोवाळ पडला. 16 साकून काम चालू आसा. खबर आसा हांकां ती जी पायपलायन ह्या सायडीक 750 mm आनी 900 mm आज नाल्यार फाल्यां ब्रेकडावन जातलीच म्हणून. ते पयल्यार कळटालें मरे कोणी पयल्यार. त्या खातीर नॅशनल हायवेचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MV राव त्यांनी थंय पायप हाडून उडयलें हांव. पूण घालपा जाय कश्ट करपा जाय न्ही. तें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना पयलींच प्लॅन आसपा जाय बाबा आमी कितें करतले आनी त्या प्रमाणे वावरपा जाय. प्रत्येक JE जावं टेक्निकल असिस्टंट जावं असिस्टंट इंजिनियर जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं SE जावं हे सगळ्या कडेन पर्सनल मिनिस्टरान उलोवपा जाय. तेंची डिफिकल्टी सॉल्व करपा जाय. हें उलोवंक ना दिसता तुका? अशें ते नाल्यार जावंक शकना जालें. हे एकमेकाक कॉन्ट्रॅक्टराचो विश्वासाक घेवपा जाय. सो हेणें केन्ना घेवंक ना म्हणटा. दुसरे वाटेन घेतले दिसता विश्वासाक. 2 तरे विश्वास आसता न्ही. एक कामाचो विश्वास आसता आनी एक दुसऱ्या कडेन विश्वास आसता. ते विश्वास घेतले मागीर वेगळे विशय जाता. म्हणजे जावपा येना. आमच्या ऑफिसरांनी ताका माथ्यार बसयला. कोणाक? MV रावाक. तो रिस्पॉन्सिबल आनी कितें तरी ते काम करता न्ही. सो ताचेर कितें एक्शन जातली कित्याक तुमी 100% इन्क्वायरी प्रत्येक कडेन चालू आसा. प्रत्येक कडेन आमकां जे विशय येता जे रोड इनकम्प्लीट आसा जे स्ट्रक्चर बांदल्या ती इनकम्प्लीट आसा तेजेर आमी रिव्यू मिटींग घेता. तेंचेर एक्शन थोड्या दिसांनी पळय तूं. सो हेजेर सिरियस इन्क्वायरी जातली. हय इन्क्वायरी जातली. सगळ्या कामाची इन्क्वायरी जातली. ना हो मेजर इशू. मेजर इशू अशें जावपा येना फुडें. सो हेजेर इन्क्वायरी जातली. हेजेर इन्क्वायरी जातली आनी फुडें अशें जावपा येना म्हणून आमी काळजी घेतली. 5 दिसां उपरांत कामगार इंजिनियरांचे वासपूस आनी धिराक सुदीन सायटीर पावलो. तोय MVRच्या माथ्यार मारून मेकळो. बेगिनात बेगीन आतां हें काम कशें जातलें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीरूच हांव हांगा आयिल्लो आसा. हायवेच्या कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम सादारण डिसेंबराचे पयलीं दिल्लें. हें काम ताणें शिफ्ट करपाक जाय आशिल्लें. तें शिफ्टिंग जालें ना. त्या खातीर जी लायन आसा ती चेंज करपाक ती 1999 एक लायन आसा जानेवारी पयलीं दिलां. तेन्ना तें काम त्या तितल्या दिसान जावपाक जाय आशिल्लें. पूण मदीं इलेक्शनां आशिल्ल्या कारणान ते पायपाक क्रॅक आसा किंवा पायप काडपाक जाय म्हणूनच तें केल्लें. तें खंयच्यान पायप येता हायवेच्यान. सो एक्चुअली पायपलायन वयल्यान शिफ्ट शिफ्ट करपाची त्या खातीर रिटेनिंग वॉलाचें काम केल्लें आसा. दुसरी रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू करपाचें आसा आनी ती पायपलायन वयल्या सायडीन घालपाची आवश्यकता आसा आनी ती सायड बाय सायड चालू. फाल्यां दनपार पासून हें काम कंप्लीट जाता. हें 100% तरी राती परत येवन हांव हांगा पळयतलो. तांकां फाटल्यान तेंको दिवपाची आवश्यकता आसा. तो तेंको दिवपाचो इंजिनियराक म्हजो प्रयत्न आसतलो. नव्या मंत्र्याक खंय अजून बरेच शिकचे पडटले. नवो आसा काम करपी तो नवो आसा. ताका ही म्हायती सगळी आसची ना. आतां इल्ली फायली पळयल्या नंतर ताका सगळी म्हायती. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विवेक प्रभू. मेल्ल्या मनशाच्या नांवार प्लॉट करून जमनीचें म्युटेशन करपाचो प्रतापय सेरुला कोमुंदादीन केलो. विधानसभेंतय हो प्रस्न गाजलो. मात अजून ह्या प्रकरणाचो तपास फावो तसो फुडें वचना. कारवाय जायना. इतलेंच न्ही तर जें म्युटेशन जालां तें धड न्ही हें ते करपीय मान्य करतात. आतां ह्या प्रकरणाक राजकीय रंग येवंक लागला. सुकूरच्या सरपंचाचे फामिलीन हें कर्म केलें. तांच्या नांवान पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे सध्या शंख मारता. मात आपलें बेकायदेशीर काम रोहनाच्याच आशिर्वादान जालें म्हूण ही फामील हड्डें फुडें काडून सांगता. कोण खरो कोण फट. सेरुला कमुनिदादीची ही केस कमुनिदादींनी जावपी भानगडींचेर उजवाड घालपी. कमुनिदादीच्यो जमनी कसपाक वा बारीक प्लॉटांचेर घरां काडपाक दिताले. सेरुला हजारांनी चौखंड मीटर जमीन मेल्ल्या मनशाच्या नांवार करून मागीर प्लॉट करून बंगले बांदल्यात. मात आतां ह्या प्लॉटा वेल्यान राजकारण सुरू जाला. मेल्ल्या मनशाच्या नांवान कर्म केला ते प्रकरण अशें. सुकूर पंचायतीचो सरपंच संदीप वजरकार आनी बाकीचे लँड स्कॅमात घुसपल्ल्याचो दुबाव.
संदीपाचो बापूय अर्जुन वजरकार 2005 गेलो. तो मरून 12 वर्सांनी स्कॅम. वर्ष 2017 सेरुलाक कम्युनिटीचे 7,975 चौखण मीटर प्लॉटाचेर म्युटेशन अर्ज. सर्वे नंबर 404/1 जमीन आपली आणि कम्युनिटीचे नाव काढचे म्हूण अर्ज. 2005 मेल्ल्या अर्जुन वजरकारान 2017 सयो कशो मारल्यो. अर्ज करपी 2005 गेल्लो अर्जुन आणि अर्जाचेर सरपंच आशिल्लो त्याच्या पुताचो मोबायल नंबर. जमिनीचे म्युटेशन जावन त्या प्लॉटाचेर आता बंगले उबे रावले. या प्रकरणाची विजिलन्सान चौकशी सुरू केल्या. तातूंतय 2 अधिकाऱ्याक 2 वेगवेगळे नेम. एकल्याक सस्पेंड केलो, दुसऱ्याक अजून हात लावंक ना. दोनूय अधिकाऱ्यांक वेगळ्या दृश्टीन पळयल्यात. विजिलन्सा वरवीं केल्ले चौकशेंत फावो ते पुरावे सापडिल्ले. चौकशीच्या आदारान बार्देशाचो मामलेदार रणजीत साळगांवकाराक निलंबित केलो. कम्युनिटीचो प्रशासक रोहन कासकार हे भानगडीत सापडटा, मात ताचेर एक्शन कांयच ना. 2017 ते 18 म्युटेशन करतना दोनूय अधिकारी ह्या प्रकरणात दोशी सापडूंक जाय, मात एकल्याक निलंबित केला आणि दुसऱ्याचेर मात कांयच एक्शन ना. विधानसभेत ह्या प्रकरणाचेर पर्वरेचो आमदार रोहनान आवाज काडिल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयभरच्या सगळ्याच कम्युनिटीची चौकशी सुरू करता म्हणून सांगून विषय फुडें धुकल्लो. जे पेपर वर्क जाले स्पीकर सर, विच वॉज ऑल फॉर्ज्ड पेपर्स, जातून मामलेदार आनी एडमिनिस्ट्रेटर कशें जॉयंट वेंचर करून मेल्ल्या मनशाचेर कितें जाता हे सगळें उदाहरण रेजिनलान प्रेजेंट केलें. आय स्टडीड दॅट केस स्पीकर सर, आस्क फॉर इमिजिएट एक्शन. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक जो मामलेदार एटॅच आशिल्लो तो इमिजिएटली सस्पेंड जालो. दुसरो एडमिनिस्ट्रेटर आज पर्यंत स्पीकर सर, आय एम टोल्ड दॅट ह्या हाजेर फुडें कांय वचूंकूच ना. हो भुरगो शूड हॅव बीन इमिजिएटली सस्पेंडेड. हय, बट ताजी दुसरी फायल जी आसा ही हांव मागोवन घेता फायल, आनी वॉट एवर द इन्क्वायरी कितें करून जे कितें एक्शन घेवपाक जाय ती स्पीकर सर हांव घेता. या प्रकरणाविषयी आदले येणावळ मंत्री आणि पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेक विचारले. When I was a revenue minister, there was an issue highlighted. It looks like the same modus operandi of the old committee and the team being connivance with the Sarpanch of Sukur Panchayat is something which can be seen today. Have clearly Sarpanch Sandeep Wazarkarak resigns जावपाक लायिल्लो on moral grounds, but it looks like there is some grouping happening. ताजे खातीर म्हाका दिसता first and foremost I have detached myself from the Sukur Panchayat till the time he is the Sarpanch. प्रमोद सावंतान ऑलरेडी करप्शन फ्री गव्हर्मेंट म्हणून 15 ऑगस्टाक डिक्लेअर केल्लें आसा. सो आय विल टेक इट अप विथ हिम एंड एन्श्युअर दॅट ड्यू एक्शन इज टेकन. हांवें सीएमाक लेटरूय घाला की SIT अपॉइंट करची आनी SITच्या माध्यमांतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन थरली जावचें. सुकुरचो सरपंच संदीप वजरकारान आपूण खंयच ह्या भानगडीत ना म्हणून स्पश्ट केला. आपल्या भावान कितेंय केला जाल्यार खबर ना म्हणून सांगून आपल्या वेले वजे भावाचेर धुकल्ले. ते लँड जे आसा ते म्हाज्या बापायचें लँड, एन्सेस्टराचें लँड आमचें. सो त्या लँडाक जें म्युटेशन कशें जालें आनी ती नांव कशी येयली पळय, हें सगळें म्हाजो व्हडलो भाव तो सगळें पळयता. इनलिगलीज कांयच ना. आनी लँड स्कॅमार म्हणटा जाल्यार हांव नाच. तो खंयचें लँड म्हणटा खबर ना आशिल्लो, प्रूफ जावं न्ही किंवा बाकीचे प्रोसेस करतलेच न्ही गव्हर्मेंट. हय, हांव ती एरिया म्हाजी येता, हांव सरपंच. वॉर्ड मेंबर न्हू, तर म्हाका व्हड लागना तें. म्हटल्यार आय एम द सरपंच ऑफ सुकूर. सो ते अंडर एरिया म्हाज्या अंडरूच आसा ती. म्हटल्यार अशें कांय ना, ते इलिगली कांय येवंकूय ना, लिगल हांवें दिवंकूय ना. हांवें पण इलिगल लायसन्स कसलेंच दिवं ना कोणाक. संदीपाचो भाव आणि अर्जुनाचो चलो शिवानंद वजरकार म्हणटा आमचे म्युटेशन मामलेदारान न्हयकारिल्ले, मात रोहनान ते करून दिले. ज्या प्रकरणाचेर रोहन आवाज काडटा त्या प्रकरणात संदीपाचो भाव रोहनाकच ओडटा. ए टू झेड सगळें हांवेंच केलां. 2005 आमचो एक्सपायर जालो बापूय. ते म्हणटकूच मागीर एक्सपायर जाल्या बरोबर ते डॉक्युमेंट सगळे सोदले, मेवळे बिवळे ते तशेंच उरले. मागीर हात लावपूच ना आमी. टायम बींग मागीर आमकां दिसलें कितें आमी आतां डॉक्युमेंट तुका हें करया म्हणून पयलीं गेलो तुका कोमनीत जाली. कोमनीत गेल्या बरोबर तेणी सांगलें कितें डॉक्युमेंट तुमच्या डायरेक्ट नांवार जावचें ना, जाल्यार ते तुमी कशें कितें करपाचें करा म्हणून. बरें म्हणजे त्या खातीर आमी तेज्या बापायच्या नांवाचें आमकां आशिल्लें न्हू सगळें तें घातलें बितलें सगळें आनी बापायच्या नांवार केलें. आनी थंयसून मागीर म्युटेशनाक घातलें. म्युटेशनाक मागीर सगळें घालून बिलून आमचो माय बाप आसलोच रोहन खंवटे, तेणी सगळें करून दिलें. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण संदीप वजरकार कांय दिसांनी भाजपात प्रवेश करपाक शकता. मात रोहन हो विशय जितलो फुडें व्हरता तितलोच रोहनाकूच तातूंत ओडपाचो यत्न वजरकार भावांनी चलयला. ताका लागून आतां हे केशीक राजकीय रंग चडपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तरुण तेजपालाक 2013चे बलात्काराचे केशींत थाकाय ना.
तेजपालाचेर आशिल्ले आरोप गंभीर आसात आनी पिडीत चलयेचे गोपनीयतेचेर हल्लो जाला म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. केशीची ट्रायल रद्द जावची ना. ते भायर फुडले 6 म्हयने भितर ट्रायल पुराय जावंक जाय म्हूण कोर्टान सांगलां. आपल्या आड आशिल्ले बलात्काराचे आरोप रद्द करचे म्हूण तेजपाल सुप्रीम कोर्टांत गेल्लो. जीएमसीचे डी क्लास कर्मचाऱ्यांनी जीएमसी भायर धरणे धरले. सुधारीत दुयेंती देखभाल भत्तो दिवचो, बाकीच्यो सुविधा लागू करच्यो म्हूण धरणे. सरकारान भत्त्याची अंमलबजावणी बेगोबेग करची, ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी. गोमंतक मजदूर संघाचो तांकां तेंको. दुसरे वटेन जीएमसीत कागाळी येतात म्हूण आरोग्य मंत्री पेशंट अटेंडंट सर्व्हिस सोडॅक्सो भशेन आउटसोर्स करूंक सोदता. आमचें हो आंदोलन आमी कित्याक लागून केला की आमचे पेशंट केअर जे आसा ते आमकां तेणी वाडयला, ते आमकां अजून सुद्दां दिवना. दिता कितें आमकां पयलूंचें कितें आसा तेंच आमकां दिता आनी ते आमी दिवचें म्हणून आमी लेटर केलें, पूण तेंच्यांनी अजून आमकां कांयच हें करूंक ना. पयलीं कितले आसले? पयलीं आसले आमकां 690 रुपया आसले. तो 690च आसा, आतां जाला 4100 रुपया जाला. ते तेणे आमकां दिवचे. ते कित्याक लागून दवरला आनी कितें जालां तें आमकां खबर ना. 7 दीस हांगा आंदोलन करपाचें आमी हें केलां आनी जर 7 दीस भितर जायना जाल्यार आमी स्ट्रायकूय करपाची आमी तयारेन आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान हॉस्पिटल जी आसात, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, तेंचो पेशंट केअर अलाउन्स 2018 रिवायज केल्लो आसा आनी इमिजिएटली ते नोटिफिकेशन येतकच 30 एप्रील 2019 आमी डीन आनी डायरेक्टर जो आसा तांकां लेटर केल्लें, मिनिस्ट्रीक लेटर केल्लें आनी सांगलेलें की आमचो तो रिवायज जाल्लो आसा पेशंट केअर अलाउन्स, तो आमकां इम्प्लिमेंट करचो. तेंच्यांनी आजुनूय कांय डिसिजन घेवना किंवा आमची मिटिंगूय आपोवना, आमकां कॉलय करूं. कारण अशें दिसता हेज्या वयल्यान की ह्या गव्हर्मेंटाक फक्त बुलडोज करपाचें आसा. कारण हांगा जर तुमी परिस्थिती पळयले जाल्यार आजुनूय आत्तां वचून तुमी वॉर्ड नंबर 39 वचून पळयता. वॉर्ड एक वॉर्ड 30 बेडांचो वॉर्ड आसता आनी ते 30 बेड सोडून आनी 10-15 लोक जमनीचेर घातले आसता पेशंट बॉडी. आनी हांगा जर परिस्थिती पळयली जायत जाल्यार नॉर्म्स प्रमाणे जे गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स ठरयले हॉस्पिटलाचे, त्या नॉर्म्सा प्रमाणे 30 बेडेड हॉस्पिटलाक 15 अटेंडंट जाय पर डे, म्हणजे मिनिमम 5 पीपल पर शिफ्ट जाय. आज हांगा 1 आनी 2 सुद्दां आसना, इतली बिकट परिस्थिती आसा. कला अकादमीचो कांय भाग सरकार नवो बांदपाक मोडटा म्हूण बोवाळ पडले उपरांत हायकोर्टान घेतिल्ले स्वेच्छा याचिकेचेर चार्ल्स कुरैया फावंडेशनान हस्तक्षेप अर्ज घाला. गोंयचे कला केंद्र म्हणून वळख आशिल्ल्या कला अकादमीची वास्तुरचना 70चे दशकांत संवसारीक नामनेचो वास्तुरचनाकार चार्ल्स कुरैयान केल्ली. फावंडेशनाचो अर्ज मानून घेवन हायकोर्टान केस 9 सप्टेंबराक दवरल्या. मंत्री म्हणटा अकादमी मोडटा म्हणूकूच ना. फ्लोराचेर हांवें उतर दिल्लें आसा. आमचो एनालिसीस चालू आसा. डेमोलिशींग हो शब्द खंयच्यान आयलो तें म्हाका खबर ना. आमी म्हणलां स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कला अकादमी, दॅट हॅज टू बी डन. दॅट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज. जो रिपोर्ट जो आसा तो आमचे कडेन पाविल्लो आसा and that has given not by any consultant, private consultant. It is a prestigious institution, that is a Goa Engineering College. गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आशिल्ली की तुमी ह्या कला अकादमीचें स्ट्रक्चरल ऑडिट करचें आनी त्याच संदर्भान आमकां रिपोर्ट दिवचो. आनी वी एक्सपेक्ट द रिपोर्ट बाय 3rd सप्टेंबर. तांचे रिपोर्टा 8th सप्टेंबर सॉरी. आनी तत जाल्या नंतरूच आमी एनालिसीस करतले. वॉट विल बी द एक्शन ऑफ कोर्स, वॉट इज द सजेशन हॅज बीन गिवन बाय द बोथ द एजन्सीज. We will call both the agencies in front of a panel which will include all the architect, bakiche environmentalists, even we are going to call to the press reporter. गोंयचो नामनेचो इतिहासकार पर्सिवल नोरोन 96 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो. ताणें वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी उंचेलो पदभार सांबाळ्ळा. पर्यावरण आनी दायज सांबाळाच्या गजालींनी ताचो फुडाकार आसतालो. ताच्या वावराक लागून ताका एकवटीत राष्ट्रसंघाचें शांती पदकूय फावो जाल्लें. एस्ट्रॉनॉमीच्या मळारूय ताणें बरोच वावर केला. नोरोन्नाचे सोयरे दायरे भायर आशिल्ल्यान निमाणे संस्काराची वेळ आनी तारीख निश्चित जाल्ली ना.
सगळ्यान इम्पॉर्टंट पर्सिवल नोरोनाचें कॉन्ट्रिब्युशन जे गोंयाक आसा आनी आय थिंक फॉर ऑल इंडिया आसा की तांणी पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जुंता हावजान जी वेधशाळा आसा ती तांणी फावंड केल्ली 30 वर्सां पयलीं एक तांकां 35 इयर्स 35 वर्सां पयलीं एक तांच्या रिटायरमेंट जातकच लोक रेस्ट घेतात पण रिटायरमेंट जातकच तांकां अशें दिसलें की कितें तरी बरें काम आमच्या हातान जावपाक जाय. आयज पर्सिवल नरोना सर आमच्या मदीं ना. खूब दुख जाता. म्हाका जवळ 10 वर्सां जालीं आतां असोसिएशन फ्रेंड्स असोसिएशन संस्थेन आसा. सराच्या अंडर 10 वर्सां काम करतालो आनी सराच्या अंडर हांवें इतलें शिकलो हांव की शिकपाची एज केन्नाच काबार जायना. हांवें सराक ऑब्जर्व केलो की 96 सुद्दां सर सदांच पेपराचेर बुकाचेर कितें कितें मेळटा ती नॉलेज एकठांय करीत रावतालो कटिंग्स आनी हें. प्रुडंटान कला संस्कृती संचालनालयाक बरोबर घेवन मंगळारा 20 ऑगस्टाक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत घुमट उत्सव 2019 दवरला. उत्सवाक एंट्री फ्री. ते शिवाय लकी प्रेक्षकांक घुमट जिखपाची संद. घुमट उत्सव दनपारात 3 सुरू जातलो. ऑल गोवा मेजर रँकिंग बॅडमिंटन सर्तींत आशरन गौतम आनी अंजना कुमारीन दादल्याच्या आनी बायलांच्या गटांत वस्तादपण जोडलें. सर्त मडगांव BPS क्लबांत जाली. 10 वर्सां पिरायेच्या गटांत ऋषी पै खोत चल्यांच्या जाल्यार अनया कामत चलयांच्या गटांत जिखलें. BPS Sports Club has conducted this All Goa Major Ranking Tournament, and we have seen we have got almost 250 participants participating in under 13, under 15. For 50 plus also we have received good entry. For the first time we had this under 10 and boys and girls tournament. There were a lot of participants. मडकयचे नवदुर्गेची जायांची पुजा मोठ्या भक्तिभावान जाली. देवीक आनी पुराय गर्भकूड जायांनी सजयतात. विष्णू लक्ष्मी रुपांत देवीक जायांनी सजयल्या. मडकयचे नवदुर्गेची जायांची पुजा. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.